विधेयक आता हय म्हणटाचे म्हणणेमान जालें हय म्हणटाचे म्हणणेमान विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. सर, आय इंट्रोड्यूस द बिल. आता सहकार मंत्री विधेयक मांडचे. सहकार मंत्री नाले मांडले. सर, आय इंट्रोड्यूस द बिल. फुडें गोंय जमिनीचो वापर विधेयक दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोंय म्हाल वस्तू आणि कर सेवा दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 9 of Goa Goods and Services Tax Amendment Bill 2024. प्रश्न असा गोंय म्हाल वस्तू आणि सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय म्हाल वस्तू आणि सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडलें. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Bill number 10, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024. प्रश्न असा गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2024 विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता सहकार मंत्र्यान विधेयक मांडचें. मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. आता महसूल मंत्र्यांनी गोंय भाडेपट्टी भाडे आणि निष्कासन दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Bill number 74. प्रश्न असा गोंय भाडेपट्टी भाडे आणि निष्कासन दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय भाडेपट्टी भाडे आणि निष्कासन दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडला. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उपकाराक मानपाचो प्रस्ताव श्री दाजी सरकार मांडला. मांडत. Sir, I move the following, that the members of the 8th Legislative Assembly of Goa, assembled in the 6th session, are deeply grateful to the Governor for his address, which he has been pleased to deliver to the House on the 2nd February 2024. आमदार श्री प्रवीण शेट आणि राजेश फळदेसाय आणि प्रस्ताव अनुमोदन दिवचे. Sir, I second the said motion of thanks moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar. Sir, I second the said motion of thanks moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar. प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. राज्यपालांच्या अभिवेशनाच्या उपकाराच्या प्रस्तावाक दुरुस्ती आसात. मान्य विरोधी पक्ष फुडारी आमदार श्री इरी आलेमा हाणें आपले प्रस्ताव मांडचो. Sir, I beg to move the following amendments to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 1. दुरुस्ती सभागृहा मुखार आसात. आमदार श्री विजय सेजा हाणें आपले दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 2. दुरुस्ती सभागृहा मुखार आसात. आमदार श्री वेंजी वेगस हाणें आपले दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to Governor's address as per list number 3. दुरुस्ती सभागृहा मुखार आसात. आमदार श्री विरेश बोरकर हाणें आपले दुरुस्ती मांडच्यो. अशें केन्ना जावंक ना. दिस इज अ पार्टी स्प्लीट जाला जाल्यार तशें कळया न्ही पार्टी स्प्लीट म्हणून. Because sir, म्हणजे 2 वर्सांची एक काही तशें म्हणटाले कितें परत एक कित्याक उलोवप हिंगा चर्चा म्हाका काय समजना. आहा जाल्यार येता आशिल्लें न्हू तेशी कोण येना तेशी. 7 जाणांकूय तुमी इतली हें करता जाल्यार आनी कितें जालां. आमी तुका
स्पीकर सर थोड्या ऑपोजिशनान तो एक पण एक मिनिट सरकारीचो एक मिनिट आमगेले 3 उलयतले. तीग जाण आसता तीग कोण नाव हय, दिया आमचे स आयजूच उलयतले. सो आमगे तुमचे- 3 तुमचे तीन सांग बरे कोणते? कालूस, क्रूज आणि एल्टन. संकल्पाक बी तूं मेचशी चुकून. तीन नाव घ्या कोणी ना स उलयतले आमचे. आज मागीर कोण 2 दिल्या ती जाल्यार त्या टायमान ऍडजस्ट करून घ्या. तेचे हय. 3 पयलीं उलो न्ही. माय पोर 5 उलयतले हय. म्हण तुवें तुमगेले. पळय परवा आनी कोणूच ना. तुमी लिडर ऑफ ह्या चौग पयलीं जा. चौगूच जाण उलयतले तुमी. तुमगे 5 जा. ना आमचे उलोवचे ना न्ही. ते तीग जाण तुमगे ना उलोवपाक ना 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 परवा आमी दुसरे leader. उलोवचे ना म्हणून तीन तीन म्हण तीन न्ही तीन तुवें तीग जाण उलयतले बरें तीन आनी अपोजिशन लिडर परवा फक्त तुमच्यातले 4 जाण उलयताले आनी हांव आन्सर करतलो. ताच्या वयर आनी कोणूच उलोवचे ना आमच्या वाटेंतल्यान. दॅट्स ऑल. येस राजेश सळकर सर स्पीकर सर गव्हर्नरान जे आपल्या भाशणान सगळ्यो गोश्टी मांडल्या म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक खंय तरी त्यो एका वटेन खरें दिसता आसत आनी त्या खातीरूच खंय तरी ऑपोजिशनाक ऑपोजिशन करपाक जाय म्हणून तांणी उलयल्या आनी अशें ताणें आपल्या प्रेसाक दिल्ल्या बायटानूय सांगलें की फक्त ऑपोजिशन करपा जाय म्हणून आमी केलां म्हणून. पूण म्हाका दिसता गव्हर्नराचें जें भाशण आसा तें खूब अभ्यासपूर्ण भाशण आसा आनी गव्हर्नर हो असो आसा व्यक्ती जो गांवांनी वचून हे सगळे पळयत आसता, शारांनी भोंवता आनी आपल्या हिसपान गोंयची उदरगत जाता ती आमकां तर सगळ्यांक दिसतात. पूण तातूंत भितर गव्हर्नरा सारको सगळ्यान जो हे आशिल्लो तातूंत भाग घेता हें पळोवन खूब बरें दिसता. डिटेलान वचचे पयलीं म्हाका इतलेंच दिसता की आज गव्हर्नरान भाशण दिलां ती सरकाराक एक पावती दिल्या ताणें. कारण आज गोंयची उदरगत आज कोणाच कडेन लिपूना आनी काणकोण ते पेडण्या तुमी खंय गेले जाल्यार आज उदरगतीची हें सगळ्यांक दिसून येता. विजिबल डेव्हलपमेंट जाका आमी म्हणटा तो आज दिसून येता. आनी त्या खातीर आज जे ह्या सरकाराचें धोरण आसा की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हे सगळें जें आसा आनी आमचो जो मेन तत्व आसा म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर जे हे सरकार काम करता म्हणजे अंत्योदया, ग्रामोदया आनी सर्वोदया हे तिनूय प्रिंसिपलांक हाताक धरून म्हणजे म्हाका दिसता हो सरकार फुडें वता आनी यशस्वी रित्या म्हणजे आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हे भार पेलता अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी हाजो जे आमकां प्रत्यय आयला तो ह्या दिसांनी ह्या वर्सा भितर इतल्यो घडणुकी जाल्यो आनी ज्यो आपल्या राज्यपालान आपल्या भाशणान सांगला म्हणजे सगळ्यान तांणी मेन्शन करता आसतना G20चो तांणी उल्लेख केलो. G20 ही आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक अभिमानाची गोश्ट आसा जी आज जाली आनी ती आज गोंयांत जाली आनी यशस्वी रित्या जाली. हाज्या खातीर सगळ्या कडल्यान आमकां तोखणाय मेळ्ळी आनी त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता की एक बऱ्या रितीन म्हणजे तांणी सगळ्यो ज्यो मिटिंग्स आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो पिसफुली सगळ्यो ऑर्गनायज जाल्यो. म्हाका दिसता हें करता राज्यपालान बारीकसाणेन नजर दवरून म्हणजे जे आमचे त्या G20च्या मिटिंगांनी पुलीस पसून आसताले तांचेर पसून एक एप्रिसिएशनाची अपुरबायेची थाप मारली आनी तांणी पसून एक बरें काम केलां हें तांणी नमूद करून दिलें. ताजे बरोबर पुलिसांक ताणें खूब कडेन एप्रिसिएटूय केल्या. आज आमचो क्रायम डिटेक्शन रेट जो आसा 85% पावला. खूब बरी गजाल आसा. ड्रग्साच्या बाबतींत पसून अरावंड 160 kgs ड्रग्स जप्त केले हाजीय तांणी तातूंत नमूद केलां. सो म्हाका दिसता खंय तरी वेवस्थीत अभ्यास करूनच आनी जे ताका दिसलां आनी पळयता तो ताजे वयल्यानूच हें ताणें भाशण केल्लें आसा. नॅशनल गेम्स ह्यो उलोवचे पयलीं म्हाका दिसता आज हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां जे राज्यपालान सांगलां की आज जेन्ना पुलीस कॉन्स्टेबल आमचे होमगार्ड भाव आशिल्ले गेले 10 वर्सां 20 वर्सां ते होमगार्डूच आशिल्ले दिसावड्याचेर ते काम करताले आनी 10 ते 15 वर्सां तांचें काम अशेंच चालू आशिल्लें. पूण सरकारान तांकां खंय तरी न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी 30% लोकांक म्हणजे हालींच जी पुलिसांची भरती जाल्या तातूंत 30% ह्या होमगार्डांक सगळ्यांक एब्जॉर्ब केले आनी आज तांचें जीवन खंय तरी सुखमय करपाचो एक प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो आसा. म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी उलोवपाच्यो आसा पूण प्रामुख्यान उलयतलो जाल्यार आज गोंयान आमचे नॅशनल गेम्स जाल्यो जाचो उल्लेख ऑनरेबल राज्यपालान केलो.
म्हाका दिसता नॅशनल गेम्स जावप गोंयांत हें कितलें गरजेचें आशिल्लें तें आमकां जातकूच कळ्ळें. कित्याक आज इतले गोंयकार म्हाका दिसता त्या स्पोर्ट्स इव्हेंट्साक गेले. कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सगळ्याक इन्वायट केल्ले, सगळ्या आमदारांक मंत्र्यांक इन्वायट केल्ले. मिनिस्टर स्वता त्या सगळ्या स्टेडियमाचेर दीस रात करून तो काम पळयतालो. आनी म्हाका दिसता हेंच ह्या सरकाराचें वैशिश्ट आसा की प्रत्येक मंत्री जावं प्रत्येक आमदार जावं हातूंत इनवॉल्वमेंट दाखयता, खंयच्याय हातूंत आपलो इनवॉल्वमेंट दाखोवन तें सक्सेस कशें करप हें पळयता. आनी मुखेलमंत्र्यान हाका पूर्ण पाठिंबो दिल्ल्या कारणान नॅशनल गेम्स आमच्यो सगळ्यान सक्सेस जालो. हांव स्वता 1-2 फंक्शनाक आशिल्लो आनी थंय जे तांचे सिनियर सेंट्रलांतल्यान जे ऑफिशल्स येताले ते आमचे बरोबर आसताले. मंत्री दुसऱ्या स्टेडियमाचेर भोंवत आसतालो आनी तो सांगतालो सगळ्यान बऱ्यांतलें बरें ऑर्गनायझेशन ह्या फावटी जालां. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सराक खुबूच मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हातूंतल्यान एक बरी गोश्ट जाली की आमच्या गोंयान 92 मेडल्स मेळ्ळे. 27 गोल्ड, 27 सिल्वर आनी 38 ब्रॉन्झ. हे आमकां खंय तरी आज आमच्या गोंयकार भुरग्यांक एक्सपोजर मेळ्ळो. बरे बरे लोकां बरोबर आमच्या इंटरनॅशनल प्लेयरां बरोबर खेळपाची संद मेळ्ळी. आनी हें करून एक गोंयान एक स्पोर्टिंग वातावरण जे आमचे प्रधानमंत्री जे फिट इंडिया मुवमेंट आसा नाल्यार खेलो इंडिया मुवमेंट आसा ताका लागीं धरून म्हणटा तसो हो एक व्हडलो इव्हेंट जालो. जशें उदो विजय बाब म्हणटालो इव्हेंट असले इव्हेंट्स शोकेस पासून करप तितलेच गरजेचे आसता. आनी ते गरजेचे आसुनूच जेन्ना इव्हेंट्स अशे शोकेस जाता तेन्ना त्या इव्हेंट्सांक लोक येतात. आमकां म्हणपाक खूब त्या लोकांक खंय तरी सरकाराची उपलब्धी दाखोवन दिवप नाल्यार सरकाराच्या कामकाजान तांकां इनवॉल्व करप हाज्या खातीरूच इव्हेंट करतात. आनी तो इव्हेंट म्हाका जाल्यार दिसता करप हें खूब गरजेचें आसा. हांव खरोखरच सरकाराचें अभिनंदन करतां की बरो एक इव्हेंट नॅशनल गेम्स तांणी ऑर्गनायज केले. आनी स्पेशली गोविंद गावडे सराकूय हांव अभिनंदन करतां. हे दीस रात त्या स्टेडियमार रावन ना जेवपाचें भान नाल्यार आनी कांय ना अशें तांणी मेहनत केल्ली आसा. तो खरोखरच आमच्या गोंयकारांक एक अभिमानाची गोश्ट एक बरो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा म्हणून. पर्पल फेस्ट आमचें जालें. स्पोर्ट्स मिनिस्टरा भशेनूच फॅसिलिटी दिवप म्हाका दिसता हाजी तोखणाय आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हाणें आपल्या मन की बातानूय केल्ली आसा. आनी त्या खातीर हे पर्पल फेस्ट जावं नॅशनल गेम्स जावं ही आज खंय तरी एक लँडमार्क आमची जावन पडला. ताज्या खातीर हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करतां आनी राज्यपालान ताज्या खातीर सारकें आपलें हें सांगून दवरलां. खुबश्यो गोश्टी जाल्या स्पिकर सर हांव पॉयंट टू पॉयंट उलयतां. आज पयले फावटी बायलां खातीर एक स्पेशल डेस्क पोलीस स्टेशनार क्रिएट केले आनी ताज्या कारणान एक लेडी ऑफिसर त्या बायलांचे प्रश्न आयकता. ही एक आगळी वेगळी पयले फावटी जाल्ली गोंयान अशी हें आसा. म्हाका दिसता आज सगळे डिपार्टमेंट आमचे पेमेंट्स घेता आनी पेमेंट्सांक खुबसो लोकांक लायनीन रावन तो त्रास पडटा. ती कॅशलेस जावची म्हणून सरकारान खंय तरी MOUन सायन करून PTM पेटीएम हेय बी सगळे साध्य जातले. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा स्पिकर सर. आज आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत जावपा जाय. आमच्या मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही आमची फ्लॅगशीप हें घडोवन हाडलें. आनी ताज्या थ्रू स्वयंपूर्ण मित्रांक घेवन तांकां घराघरांनी नाल्यार गांवांनी वचून जी आमी अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार काम करता म्हणटा ते खरोखरच ऑन पेपर हाडलें ऑन ग्रावंड हाडलें. आनी आज आमी पळयता की आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसूं बाकीचे सगळे आसूं ते घराघरांनी वचून आमच्यो सेंट्रलाच्यो स्टेटीच्यो स्किमी पावयता. आनी खऱ्या अर्थान अंत्योदय कितें हें म्हाका दिसता गोंयांतल्यान एक बरी एग्जाम्पल अशी हें जाल्या. म्हाका दिसता सर स्वयंपूर्ण गोंयाच्या अंडरूच प्रोग्राम अंडर 200 अपस्किलिंग स्किलिंग रिस्किलिंग हे सगळे प्रोग्राम आज आमच्या सरकारान सुरू केले. एप्रेंटीस स्किमी अंडर आज खंय तरी आमच्या गोंयान 8,852 लोक भुरगे आज खंय तरी कामाक लागले. बेकार भोंवताले जे भुरगे आशिल्ले तांकां ह्या स्किमी अंडर खंय तरी पुलीस स्टेशनार कोणाक जॉब मेळ्ळो ताका खंय तरी एक 18-20 हजार रुपया मेळटा आनी खंय तरी अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो सॉल्व करपाचो नाल्यार तो कमी करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केला आनी ते सारके राज्यपालान तातूंत नोट केल्ले आसा. खुबश्यो योजना नामूद केल्ले आसा. तांच्यो परत्यो ट्रेडिशनल बिझनेस रिवायव करप हाज्या खातीर सरकारान प्रयत्न केलो आनी आज विश्वकर्मा योजना
हाज्या अंडर 33,000 लोकांनी ताजो लाभ घेतिल्लो आसा. म्हाका दिसता गोंय हें पयली स्टेट जी तांचे ट्रेनिंग वर्कशॉप तांकां सुरू करपाक यशस्वी ठरले आनी म्हाका दिसता त्या खातीर तांकां स्टायपंडूय मेळटा आनी ते जातकूच तांकां जे ट्रेडान ते आसा तांच्या खातीर तांकां एक 15-20 हजाराचो किटूय तांकां दिलो वता जेणे करून तांचो ट्रेडिशनल बिझनेस ते परत सुरू करूंक शकता आनी खंय तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावंक शकता. स्वयंपूर्ण गोंयाच्या अंडरूच आमी स्वयंपूर्ण बाजार चवथीचो बाजार पयलो आनी ताजोय फायदो सगळ्या गोंयभर 22 ठिकाणी हे बाजार मांडलो आनी ताजी उल्लेख म्हाका दिसता गव्हर्नरान आपल्या भाशणांत करून आमकांय स्फूर्ती दिल्या. आज खंय तरी ह्या स्वयंपूर्ण बाजार चवथीचो बाजार जातकूच सरकारान ताजे एक पावल फुडें वचून ई बाजार पासून स्टार्ट केलो आनी आज खुबशे लोक ई बाजार आपल्या घरा कडल्यान सामान थ्रू इंटरनेट आज ते विकपा वता. सो खंय तरी सरकार प्रोग्रेसीव जायत वता आनी त्या खातीर प्रत्येक मंत्री जावं आमदार जावं हे सगळ्या हातूंत भाग घेता आसतना खूब बरें दिसता. स्पीकर सर उलोवपाक खूब दिसता पूण म्हाका दिसता आज जो सरकार काम करता त्या हातूंत सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास. The House is extended by 5 minutes. स्पीकर सर सबका साथ म्हणटा आसतना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबशे फॅमिलीज म्हणजे एग्जॅक्ट फिगर आसलो जाल्यार सरकार फक्त उलयनासतना जे उलयता ते करून दाखोवपाचो एक तांणी एक जो मिशन घेतला ते करून दाखयता. अशे खुबशे आसा. दीस इज इयर ऑफ मिलेट्स. आमचे प्रधानमंत्रीन इयर ऑफ मिलेट्स हे म्हणून डिक्लेअर केला आनी ताज्या खातीर सगळ्यांक आमच्या फार्मरांक फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे 150 रागी नाल्यार सर्टिफायड सीड्स 301 मिनी किट्स अशे सगळ्यांक दिवन आज मिलेट्साचे लागवड चड जावची हाज्या खातीर प्रयत्न केला. एश्युअर्ड प्रायस वाडोवन रायसाचो 22 रुपया केलो, विसावयल्यान काजूचो 150 केलो, नाल्लाचो 15 केलो. खंय तरी तांकां एक जो भंय निर्माण जातालो की फाल्यां मार्केट कॉलेप्स जायत जाल्यार आमच्या मार्केटान कोण घेतले हांकां आदारीत धरून एक तांणी एक बरें तांकां एक हें करपाचो प्रयत्न केला. स्पीकर सर हांव हाजे उलयन खूब दिसता पूण आमचे मेंबरूय खूब आसा आनी ताज्या खातीर हांव मागतां की हो जो आज ऑनरेबल आमच्या गव्हर्नरान जे आपलें भाशण केलां ते खरोखरच एक अभ्यासपूर्ण भाशण आसा आनी ताजो प्रत्यय आमकां सगळ्या गोंयकारांक येता. आज सगळे गोंयकार जे पेडण्यासून मडगांव वता आज सगळे कडेन आज मोपा एअरपोर्ट आयलो, आमची आयुर्वेदीक कॉलेज आयली, कितल्योश्योच गोश्टी जाल्या, आमचे रस्ते वायडन जाले, नॅशनल आतां एकूच पर्वरीचो सपोज तो स्ट्रेच जालो जाल्यार म्हाका दिसता कनेक्टिविटी हातून आज आमी इवन वास्कोसून पर्वरी येता आसतना आमकां 30 मिनटां ते 35 मिनटां मॅक्झिमम पुरो. पयलीं 1 वर 1.5 वर लागताले. सो ही उदरगतीची पावलां जो आमचो सरकार मारत आसा आनी ताज्या खातीर गव्हर्नरान ते बरें एक भाशण आनी बरें एक रिपोर्ट कार्ड म्हणजे एक पावती सरकाराक दिल्ली आसा. हांव तांचे ह्या अभिभाशणाक सपोर्ट करतां आनी मागता की अशीच उदरगतीची पावलां आज आमच्या सगळ्या क्षेत्रांत आज आमी मारत